नमस्कार. प्रुडंटाच्या बजेट स्पेशल कार्यक्रमाक तुमकां येवकार. वर्सा भशेन आमी बजेट सोंपण्या उपरांत पयले फावट इमिडिएट बजेटाचे एनालिसीस तुमचे मुखार घेवन आयल्यात. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे रक्षा मंत्री म्हणून दिल्लीच्यान परत आयले उपरांत परत हांगा मुख्यमंत्री म्हणून पयले बजेट. स्किमी आयकले आसतले तुमी चडश्यो, फाटल्या बजेटाच्योच परत परत रिपीट जाल्ले आसतात, पूण तरी आसतना एक रिव्ह्यूआ खातीर म्हण एक ब्रीफ रिव्ह्यू घेवया. आमी चर्चा करतले हाजेर, पण एक ब्रीफ रिव्ह्यू घेवया आयच्या बजेटाक कितें आसा. बजेट मांडलां 16,270 कोटीचें, पोरूं परस जवळ जवळ 2,500 कोटीची वाड. रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट 202 कोटी सरप्लस दाखयल्या सरकारान. कॅपिटल आउटले म्हणजे प्लान जो सरकार एनफोर्स करतलो वेगवेगळ्या प्रोजेक्टां खातीर 4,286 कोटीचो प्लान प्रपोज केला. केंद्रांत नीती आयोग स्थापन केलो. प्लॅनिंग कमिशन स्क्रॅप केले उपरांत गोवा गव्हर्मेंटांनी प्लॅनिंग बोर्ड स्क्रॅप केला हांगासरलो. सगळे स्किमी खातीर सरकार 100% आधार कंपल्सरी करतलो. सरकारी सेवेक जे लिथार्जी करतात, जांचे कडेन डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स जमा जाल्यात, तांचे खातीर विजिलन्साक खासा विभाग नेमतले तांची चवकशी करपा खातीर. एग्रीकल्चराचो सरकार वांटो जो आसा इकॉनॉमीक तो -3% वयल्यान जो आसा तो +3%चेर ग्रोथ वतली एग्रीकल्चराची, अशें एक टार्गेट आसा. एग्रीकल्चरा खातीर 172 कोटीच्यो वेगवेगळ्यो स्किमी. नुस्तेमारां खातीर मोटर, डिझेल इंजीन, जेटी हांचे खातीर सगळे सबसिडी. कोंकणी मराठी स्कुलां खातीर एसिस्टन्स. फाटलीं 2 वर्सां स्कुलांक 11वेच्या भुरग्यांक लॅपटॉप दिल्ले ना. तो लॅपटॉप सगळो बॅकलॉग सरकार खंय आतां भरून काडटलो. सोशल स्किमी ज्यो आसा त्यो इन्फ्लेशना प्रमाणे तांचें पेन्शन वाडटलें किंवा तांची जी रक्कम मेळटा वेगवेगळ्या स्किमीची इन्फ्लेशना प्रमाणे सरकार वाडयतलो. ही जाहीरनाम्याकय आशिल्ली बीजेपीच्या. गोंय सरकार गोंयाक बेगर फ्री स्टेट करतलो. बेगरां खातीर वेगळी सेंटर उबारतले. त्या खातीर ते शिवाय रिनोवेशन ऑफ ओल्ड एज होम्स, सोशल वेलफेअर स्किमी खातीर 978 कोटी मार्क केल्यात सरकारान बजेटाक. रिटायर्ड आर्मी सर्व्हिस पर्सनल जे आसात, डिफेन्स पर्सनल, तांची जीएमसीक सर्व्हिस घेतले. साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खंय सरकार 2018 म्हणल्यार फुडल्या वर्सभराक तडीक लायतलो. हॉस्पिशियो जें आडखलां तें. पणजे सिटी खातीर सेंटरा कडल्यान 200 कोटी येता म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलां. नॅशनल गेम्स फिफा गेम्सां खातीर 105 कोटीचें बजेट दवरलां. सरकार फुडल्या वर्सा नॅशनल गेम्स करपाक सोदता. कॅरोसीन फ्री स्टेट करतलो सरकार. त्या खातीर 12,863 फामिलींक LPG कनेक्शनां दितले. गोवा विल बी कॅरोसीन फ्री स्टेट. 3 मोर वेस्ट ट्रिटमेंट प्लांट्स इन गोवा. तातूंतलो एक सालिगांव जो सद्या आसा, कसो चलता तो आमी पळोवया. तसलोच खंय काकोडे उबो जातलो. संसोड्याचे गार्बेज हालोवपाक जो डंप मुख्यमंत्र्यान स्वताक अलिखीत अशी 1-2 म्हयन्याची डेडलायन थंय डिक्लेअर केली. वाचता बजेट. संसोड्याचो कोयर चड करून मे बी सालिगांव येतलो. टॅक्स प्रपोजल्स जी आसात तातूंत खूब आसात. मोस्टली इंडस्ट्रीच्या बॉल्सांतल्यान सगळी काडपाची येवजण आसा, पूण कितले येतले पळय पयशे. पूण तातूंतले मेजर कांय जी प्रपोजल्स आसात, एंट्री फी GST एनफोर्स जाता. सेंट्रल वयर फायनान्स मिनिस्टरान जो स्टेटमेंट केला की बाय जुलय सावन दे आर सेंटर इज ट्रायंग टू एनफोर्स GST, पण तो GST एनफोर्स जालो काय गोंयाक एंट्री फी जी आसा सरकारान पेट्रोलियम वेट माफ केले उपरांत जी गोंयाक लायिल्ली ती एंट्री फी ना जातली. GST गोंयाक चालू लागू जातकीर. मोटर स्पिरीट म्हणल्यार पेट्रोलाचेर वेट परत 15% केला. पूण मुख्यमंत्री म्हणटा की खंयच्याच परिस्थितीत पेट्रोल 65 लिटरांचे वयर 65 रुपया लिटरां वयर वचचें ना. फाटलें सरकार ते 60 वयर आशिल्लो. ह्या सरकारान मातशें 5 रुपया वाडयलें. एक्सायज ड्युटी वाडयल्या. बियर सोल्ड इन गोवा ताजेर एक्सायज ड्युटी वाडयल्या. रेड्युस्ड एक्सपोर्ट ड्युटी. मॉरेटोरियम ऑन रेंट अ बायक्स. घडये ही कोस्टल बेल्ट कांदोळे कळंगूटच्यान मागणी आयली आसतली. आनीक वेगवेगळे रेजिस्ट्रेशन फीज ज्यो आसा सरकाराच्यो खात्यांनी त्यो वाडयल्यात सरकारान. आतां हें बजेट 16,000 मायज कोटीचें बजेट प्रस्ताव पळयत जाल्यार तातूंतलें कितलें चालीक लागतलें, कितलें चालीक लागूंक शकचें ना, त्या बजेटा खातीर जी अर्थपुरवण करपा जाय
मेजरली इंडस्ट्रियल सेक्टरान करूं जाय, सर्विस सेक्टरान करूं जाय, त्या परिस्थितीक ती इंडस्ट्री आसा काय कितें, इतलो पयसो उबो जावपाक शकता काय कितें, आनी फाटले बजेटाचो जो एक्सपिरियन्स आसा फाटले 5-6 चालीक लागपाचो एनफोर्समेंट जो आसा ताजे प्रमाणे ह्या बजेटाचो फेट आतां कितें जावं येता हाजेर चर्चा करपा खातीर आसात आमचे बरोबर तज्ञ, त्या त्या क्षेत्रांतले सगळे क्षेत्रांतले तज्ञ आसात. सगळ्यात पयलीं हरीश बाब मेलवानी, मायनिंग इंडस्ट्रीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह प्लस ओवरऑल इंडस्ट्री मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टराचेर ते आमकां दृश्टिकोन दितले ह्या बजेटाचेर. ताजे नंतर ज्येष्ठ पत्रकार म्हणून राजूबाब नायक आसा लोकमताचे, हेवटेन म्हणजे दावे वटेन दत्तबाब, विनायक दत्तबाब आसात. एज अ चार्टर्ड अकाउंटंट ही विल एनालायज द प्रपोजल्स इन द बजेट, टॅक्सेशन एंड ऑल. आणि सर्विस इंडस्ट्री आणि टुरिझमाचे वटेन आमचे बरोबर आसात ती बाजू मांडपाक श्रीनिवास नायक. तर सगळ्यात पयलीं सुरू करया मेलवानी बाब, सगळ्यात कोण ही मायनिंग इंडस्ट्री एका तेंपावेली म्हणटा हांव सध्या, पूण तरी आसतना तुमकां पयलीं अधिकार ह्या बजेटाचेर रिएक्ट जावपाचो. जखमी आसा ताका तुवें पयलीं अधिकार दिलो, थँक्स फॉर दॅट. ह्या बजेट आयकतकी it was not the Manohar Parrikar of old. I was expecting something more dynamic because Goa आयज जी आमची परिस्थिती आसा एकदम विकट आसा आनी इंडस्ट्रीचो सपोर्ट तितको ना. मायनिंगाची परिस्थिती वायट आसा, जनरल इंडस्ट्री फार्मा इंडस्ट्री पळयशात ती डावन आसा, आमचे टुरिझम जर पळयशात जाल्यार थंय एक मेजर खतरा आसा. हे सगळे दृष्टिकोनान दवरतकी ओवरऑल इंडस्ट्री पर्स्पेक्टीव जर तुमी म्हणटाले जाल्यार म्हाका इतकी ब्रायट अशी दिसना. ताजेर म्हाका अपेक्षा आशिल्ली की ते जे पळय प्रॉब्लेम स्पॉट्स आसा पळय, जे बॉटल नॅक्स आसा, बारीक बारीक बॉटल नॅक आसा, ताचेर कितें तरी तो स्टेप्स घेतलो. पूण ह्या हातून आयज जे पळय प्रेजेंटेशन जालां तातूंत तें कळ्ळें ना. कदाचित ताजे डिटेल हातून आसतले आनी म्हाका दिसता आमचे इंडस्ट्री रिप्रेझेंटेटिव्स बी मेळटले तांकां आनी कदाचित ते तो इनकॉर्पोरेट करतलो. ते जर केले जाल्यार म्हाका दिसता पिक्चर मातसो चेंज जावंक शकता आनी ही टार्गेट जी आसा पळय 16,000 कोटीची कदाचित पावूंक शकता. आतां फाटले जर तुमी 8 वर्साचे पळयतले जाल्यार तांचे जे एक्सपेन्सीस आसा ते सगळे एक जवळ जवळ एवरेज एन्युअली 1,000 कोटी एक्स्ट्रा डेट बर्डन वाडोवन तांचे 1,500 एवरेज. आनी आयज परिस्थिती ही पावल्या की 12,000 कोटीचेर आमची डेट आसा. सो आतां गंभीर विचार करूंक जाय. इट इज नॉट सच अ लायट टॉपीक आनी हाजेर मातसो गंभीर विचार आनी इंडस्ट्री कन्सल्टेशन घेवन ताका पावलां उबारची पडटली. पूण आतां तो कितको तयार आसा इंडस्ट्री कडेन कन्सल्ट करपाक तो एक प्रश्न. खरो प्रोसेस पयलीं जावंक जाय आशिल्लो. हो प्रोसेस पयलीं जावंक जाय आशिल्लो. हांव मानता की 10 दिसां भितर ताका बजेट तयार करचो पडलो. पूण जर ताणें इंडस्ट्रीक आपयल्ले लोक अर्दे रातीक सुद्दां बसपाक तयार आसा टू हेल्प हिम. ताजी गुडवील आसा, बरोबर, ती गुडवील खंय तरी ताणें वापरली ना. श्रीनिवास बाब, अदर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री, टुरिझम हो मॅन्युफॅक्चरिंग घेऊ जालो. ते म्हणटा पोझिशन बरें ना सध्या मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टराचें धरून मायनिंग. सर्विस सेक्टर, टुरिझमाची परिस्थिती कितें आसा? See, I am a bit optimistic about the whole budget for a reason that in reality, though on 11th the counting took place, the actual government formed on 16th or 17th, hardly even 8-9 days. Within the given 8-9 days time, what he has achieved or what he has prepared, wherein he has not only service sector or industry, all other social economical sector he has broached upon, is really remarkable. For example, now just to see the budget he has done a surplus budget. As there is a saying that in Konkani we say, कितले चादर आसा तितले पावलं spread करपाचे. बरोबर. तशें ताणें this is a step, if you take it positively, this is the step which is being taken to finish the loan. Now 12,000 crores we have a loan, which is approximately about 2 lakh rupees per head we have a loan on us, which can be reduced in next 5 years only when you have got a surplus budgets. This is the way. Secondly,
for him, another biggest bottleneck he has or constraint he has is now GST is being rolled out in July. So he himself is not sure that what to do with the state taxes, state levy, what to reduce, what not to reduce, because everything is going to change in July. And if that happens, but by and large he says it will be beneficial. Beneficial in the sense, if at all any deficit is there, that is going to be taken care by the center. That's what he says. But most important, what he has done is, according to me, is for all the sectors, not only service sector, is right of service act, which or whatever rules he is bringing in. This is a very welcome move, because nowadays even the smallest of the smallest work in the government department is taking enormous number of time, which is leading to the corruption, red tapeism, all that thing. If this is brought in, this is going to be a very great thing. Having said and done, again looking at the practical aspect of it, the government officers are most of the time busy running after the courts and litigations, NGT in Pune, this, that and other. And half of their time goes whenever there is a budget session or the assembly session, that whole 10-15 days there is no work takes place. Now again code of conduct of panchayat is coming in, so whole government machinery gets paralyzed. So while this being done, I'm sure he will also take into consideration, instead of just blaming the government employees, saying that they are lethargic. Practically it is not so. So many times you want to do work, it is not possible because half of the day you are in the court. Rest of the half of the day you have to either go to the secretariat, report, meeting, this, that and other. The days just go. So according to me, enforceability, how much it will be possible? According to me, he should be able to, I mean, if he sits with all the concerned government departments and proper plans are chalked out, he will be able to definitely enforce upon how RTI was enforced. The similar way, this also can be enforced, and that is going to be a biggest achievement. Dattabab? I have just 3 points to tell you offhand at the moment. Now, number one is, what is it that we were expecting? What was the change? What was new this time? This time, in my view, there were 3 new things. New thing number one was, this government is a new government, primarily made out of a party who was a minority party. So you have a position where 26 seats were actually seats which were not voted for the government. Now the government must have analyzed what went wrong financially with the state, with the people of the state, that we are today faced with a peculiar situation where we are a minority government, yet some outsiders, some independents, some small parties supported us, and we are in the throne. So I didn't see an evidence of a proper study. What I was expecting, therefore, going carbon concept inside that budget. Yeah, I was expecting that the government should take appropriate time to consult the voters, to consult the industry, all the industries, the mining, the casino, the whole gamut, the agriculture, the tourism, everything, because people are expecting something new. People want to perform. The budget looks superficial. So what I was thinking is, in fact, in some of the quarters I've advised as such also, is that there should have been a pure and simple continuity vote on account for 3 months. In these 3 months, the government should rapidly do their homework. They should rebuild the confidence which they lost in people of Goa. People of Goa have lost confidence in the past government. So we might not like what I'm saying, but it is true. The results show that. So we need to go back to the drawing table to see where we went wrong, consult people, take people into confidence, because the point is not it's not an incremental budget of any government. It's a new budget of a new government. So but this looks incremental. It looks completely incremental. Let me point out 1 or 2, 3 things. GST. Now GST, we are saying he passed it away with simple statement: whatever is a deficit, it will be compensated. The compensation bill doesn't say that.
doesn't say that. You will be compensated only if there is a structural deficit into the system, which means the tariffs don't match, or some taxes didn't get subsumed and things like that. So it's an exercise by itself. I was expecting a study. For example, GST means, why I'll tell you, Suyash Bab, is that normally what happens is there is a mindset in the people that no, it's not that important. We are a consuming state, so we gain service tax, so it will beat all the other taxes. It's not so simple, because Goa tourism particularly comprises of small players who are not taxpayers at all today, or even if they are taxpayers, there's a huge amount of tax outside the net. Okay, so now we need to see exactly, and we must remember, out of the total tax revenue, only 32% is made up of VAT today. 32%. Another 36% is from the central share, and about 30% is the non-tax plus the other revenues. Now the point is, again, if we are thinking 30%, I am happy, 30 becomes 40. What about the remaining? Because all your entertainment tax, luxury tax, this tax, that tax will go. So people will expect that no, it is included in your VAT, in your GST rates. So we need to do a study on this, a serious study targeted. In fact, we started at one point of time. I don't know what finally happened. Number two is the demonetization. Demonetization effect, again coming back to that small industries, small tourism. I read somewhere in the press reports throughout Goa, it was reported that 700 crores of losses is what the state is staring at. If that is true, because nobody in the government ever... we are coming to those They didn't say yes or no. So I take it that that must be correct. So then what are our plans to recover that? The 7th Pay Commission is a fact. Yeah, we'll come to that aspect also. The CAG reports of last year. These are the things which have come into the system, particularly the last 3 years. The CAG, for example, say no utilization certificates have been almost deposited. 70% budget funds go unutilized. Yeah, funds are unutilized. So is that a fiscal management? So, Raju Bab, initial reaction. दत्त भवनचे की सांगता मातशें फुडें वचून सांगता की म्हाका दिसपाक लागला आमी आतां फाटले कांय बजेट्स 10-12 वर्साचे बजेट जर पळयत तर इनोवेटीव कांय घडना तेच स्किम्स त्योच आनी लोक बजेट म्हळ्यार आतां स्किम्स काय म्हणून सांगपाक लागल्यात आनी सरकार एका अर्दान फक्त टॅक्स सांगचे सोरो आनी कांय गजाली त्योच तांचेर टॅक्स घालप आनी हे रिकवर करप म्हणजे म्हाका दिसपाक लागलो बजेट प्रोसेस जो आमच्या संविधानाचो एक भाग न्ही बजेट प्रोसेसच आतां सामको रिव्यू करपाची गरज आहा एक सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक बजेट काडटा ओके तांकां एक सर्वसाधारण एक विस्तृत असो अधिकार आनी पावर्स तांचे कडेन आसात पूण राज्य सरकारां चडांत चड स्कीम दिवप आनी चडांत चड कर्जाच्या कडेन देंगणांतल्यान पडप होच प्रकार जाला आनी म्हाका दिसता हे एक्सेस तांणी बजेट जरी दिल्लें आसलें इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू रिकवर कारण ऑलरेडी आतां कोणे तरी म्हणिल्लें प्रत्येक मनशाचेर जवळ जवळ 82,000 प्रत्येक गोंयच्या नागरिकाचे 82,000 लोन आसा आनी हे पयशे रिकवर करपाचे आमचे कडेन कांयच स्कीम ना आमचे कडेन एक कितें तरी अफलातून एक वेगळे तरेची कल्पना जर कोणी मुखार घेवन आयिल्लो जाल्यार एक समजूं येतालें की समथींग नवें कितें तरी फुडल्या एक वर्सान घडपाचें आहा पूण म्हाका दिसता वोट ऑन अकाउंटूच हो आसा आनी तांकांय वेळ मेळना फक्त एक 10 दीस आसात सो कोणे तरी आतां म्हणटा अशें की एक आतां कन्सल्टेशन वेगवेगळ्या घटकां कडेन एक कन्सल्टेशन सुरू जावपाची गरज आसा कारण स्किम्स जाहीर केले म्हणजे जायना 2 वर्सां हांव एक स्कीम पळयतालो ती नेत्रावळी गांवाची नेत्रावळी ग्राम सुधार योजना म्हणून आमच्या प्लॅनिंग आनी स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटान फुडें हाडली ती स्कीम चल्ली ना बिकॉज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन फेल्ड एडमिनिस्ट्रेशनाचेर लोकच थंय गेले नात आनी ताजेर आमी आमच्या पेपरांतल्यान एक विस्तृत असो उजवाड घाल्लो आनी ताका लागून कळटा की गव्हर्मेंट स्किम्स लोकां मेरेन पावच नात आनी लोकां मेरेन पावना जाल्ल्यान ताजो बेनिफीट टोटल फेल जाता आनी गव्हर्मेंटाची येदी व्हडली मशिनरी गव्हर्मेंट आसा ताजेर कोट्यांनी रुपया सॅलरी आनी पेन्शन आमी दितात ताजो वेवस्थीत रिव्यू जायना आतां पर्रेकर बाबान एक तातूंत भितर एक म्हणलां की अशे तरेचे जे पळय कोण एम्प्लॉईज आहात तांचेर एक्शन जातलें पूण म्हाका दिसता तितले लेवलाचेर जायना आनीक बरे कारण बरे लोक येवपाक जाय सो बरे लोक परत एक कॅडर वेगळे गोंयचे एक आसचे बरे लोक एडमिनिस्ट्रेशनान येवचे एडमिनिस्ट्रेशन आनीक घट जावचें हाजे खातीर हें सगळें करचें आसता कारण निमाण जाता कितें पॉलिटिकल लेवलाचेर एक व्हील आसपाक जायत तें आसा पूण पॉलिटिकल तें व्हील फुडें लोकां मेरेन पावपा खातीर स्किमी पावपा खातीर जे पळय जाय तें जावना ताका लागून असली सगळीं बजेटां ही एक उखलापो प्रोसेस ठरल्यात अशें म्हाका दिसता सो एकूण बजेटच कशें आसचें हाजेर आतां एक सर्वसाधारण एक मत एक गोंयान घडोवपाची गरज आसा
टू बी प्रिसायज ऑन दॅट आस्पेक्ट ऑफ एनफोर्समेंट आमी फाटली 2-4 वर्सां जाली सरकार जे बजेट एनफोर्स करता ताच्या प्लानाचो एनफोर्समेंट करतात. फाटल्या 3 वर्सांक 49% वयर एक्झिक्युशन गेल्लें ना प्लान बजेट. इट इज सो पुअर. हांव जस्ट तुमचे एक लक्ष व्हरता. आतां जो दत्त बाबान मुद्दो काडला न्ही मेलवानी बाबान, हो इकॉनॉमिक स्लोडावन ही परिस्थिती जी आसा ही 2015 आनी 16 आता जी प्रोजेक्ट केल्यात जी बजेटाक फिगरांनी ही एक्च्युअल परिस्थिती. एप्रिलाक इट वॉज प्लस सरकाराचे टार्गेट पळय इट इज 20% ऑफ द रेव्हेन्यू रेज टार्गेट. पूण एक्च्युअल रेव्हेन्यू तुमी पळयात एप्रिलाक it is just 9%, May 16, then 16, and then it has severely dropped, -3%, +7, +6, -5. यात तुम्ही डिमॉनिटायझेशनाचो जो काळ सांगला आता दत्त बाबान ऑक्टोबर टू डिसेंबर इट इज -0.5, -0. म्हणजे पोरूचे परस ओनू टॅक्स कमी आयला. अँड दिस कमर्शियल टॅक्स इन्क्लुड्स युअर वॅट, लक्झरी टॅक्स, एंटरटेनमेंट टॅक्स, सगळे टॅक्स तातूंत आयले CST धरून. Absolutely. अँड दिस इज द सिच्युएशन. एक म्हाका इंडस्ट्रीक हाजेर प्रश्न विचारपा जाय. बेसिकली फाटल्या 5 वर्सांक तुम्ही अशें एक तरी प्रपोजल ह्या सरकारा कडल्यान पळयलें की आउट ऑफ बॉक्स कितें तरी इंडस्ट्रीचेर लोड घालून घालून तांकां स्क्वीज करून पयशे काडपा परस कितें तरी एक वेगळी कल्पकता, मे बी एक्सपेंडिचर कट्स आसत, मे बी सबसिडी कट्स आसत, अथवा सेंट्रल गव्हर्मेंटान जशें डिमॉनिटायझेशन करून खंयच्यान तरी पयसो उबो, अशें कितें तरी क्रिएटीव स्टेप वेगळो पयसो काडपा खातीर तुमी पळयलो जाल्यार म्हाका इंडस्ट्रीन हाजेर रिएक्शन दिवचें. कारण ना जाल्यार वी आर शुअर वी विल नॉट अचीव दीस टार्गेट्स विथ दीस नेगेटिव्ह ग्रोथ. हो जो बजेट जो आसा पळय म्हाका दिसता खंयच्या तरी ब्युरोक्रेटान तयार केला. हे पर्रीकाराची विचार न्ही. हांव जाणा ताची तकली कशी चलता ती. आणि हे जे 12,000 कोटी आहा पळय ते व्हडली फिगर न्ही. तुम्ही म्हणटा 12,000 कोटी जस्ट बॉरोइंग्स. इफ यू एड द पब्लिक अकाउंट डेट इट इज 17,000 crores. एक्चुअली इट इज नथिंग टू पे ऑफ. आय एम टेलिंग यू. 2 रितीन इकॉनॉमी वाडटा. इफ यू टेक द इकॉनॉमी एज अ होल, एक जाल्यार यू इन्श्युअर मुवमेंट ऑफ मनी इन द इकॉनॉमी. एट एवरी स्टेज देर इज अ टॅक्स, सर्विस टॅक्स नाल्यार वॅट. द मोर द मनी मूव्स, इट इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द मनी in the economy. The more the velocity of the money, the MQ, economy has to be set churning. आता टुरिस्ट येता पळय ते पैसे येता न्ही, ते पैसे गोंयान आशिल्ले तो जेन्ना येता आनी मोडटा टॅक्सीचेर, काजिनोचेर, एंटरटेनमेंटचेर, ते नवे पैसे पावले गोंयांक. सो जितको तो मूव जाता पळय प्रत्येक पॉयंटार ताजेर तुमी वॅट काडटा, सर्विस टॅक्स काडटा, कितें न्ही लक्झरी टॅक्स. सो दीस इज वन वे ऑफ हँडलिंग द इकॉनॉमी. ते ब्युरोक्रेटाच्या तकलेन वचचें ना. हे तुका एक इंजिनियर सांगू शकता. ताची वेलोसिटी वाडली, तुजी स्पीड वाडली. ओके. दुसरी जी मोडस आसा, तुम्ही गोंया मिनरल रिसोर्सीस भयंकर आसा. मिनरलचेर कोण विचारूच करिना. आमचे गोवा युनिव्हर्सिटीन खंयचो सेल ना ते रिसर्च करपाक हे मिनरल कशे वापरचे. आतां आमचे कडेन एक बारीकसो इज माय फेवरेट सब्जेक्ट वॉट टू डू. आय हॅव टू स्पीक. आमचे कडेन 75 कोटी टन डंप आसा. ते डंपांतले अर्धे सुद्दां जर आमी वापरले 31 कोटी आनी ते आमी 500 रुपयाक जर विकले वापरून आनी व्यवस्थीत करून 15,000 कोटी थंयच उबे जाता तुजे. बरोबर. सो आमचे कडेन तो स्क्रॅप आसा. ते स्क्रॅपांतले पयशे आतां तो गार्बेजीचे उलयता. हरीश भाऊ हांव तुमचे कडेन सगळे मुद्द्याचेर सहमत ना. आता अर्थव्यवस्था देंवता आमी पळय त्या 9.6 आशिल्ली 2014-15 ती परत 8.4 जाली, आता 5.5 पावल्या. आणि कित्याक पावली तुमी आता जर हो सगळो काल पळय जो इकॉनॉमिक रिपोर्ट आयला त्या रिपोर्टान तांणी सरळ म्हणलां एकच जर कितें तरी सरकाराक जर कितें आमदानीक पयशे जर मेळटा जाल्यार रेस्टॉरंट्स कांय प्रमाणात टुरिझम न्ही. पूण ते हांगा रिफ्लेक्ट जायना. इफ यू आर सेइंग इकॉनॉमिक रिपोर्ट 60 लाख जर टुरिस्ट येतात हांगा सगळे नेगेटिव्ह इन्क्लुडिंग लक्झरी. वेर इज द मनी. न्ही हो जो पळय टुरिस्टाचो पळय जो आंकडो आसा तो आंकडो मेजपाची पद्दत गोंय सरकारा कडेन ना. काल क्रिटिसिजम जाल्लो तशें सावंतवाडीच्यान खंय मनीस बॉर्डर क्रॉस केली जाल्यार ते टुरिस्ट आयले पॅसेंजर मेजतात. सो हांव कितें म्हणटा अशें की गोंयान भितर टुरिझम सेक्टरांनी बी इतली अंदाधुंदी आनी इतलें कॉम्पिटिशन चल्लां. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. आमी रेस्टॉरंटां इतली वाडल्यात किंवा हॉटेल्स इंडस्ट्री येदी वाडल्या, इतलें कॉम्पिटिशन वाडलां की तांकां प्रॉफीट जायना. जो मेरेन ते प्रॉफीट करना तो मेरेन इकॉनॉमीक एक्टिविटी वाडची ना. सो हो जो प्रोसेस दुसरें मायनींग इट्स व्हेरी इजी टू से डंप आसा ते क्लियर कर. पूण
आमकां जे एनवायरमेंटल पळय डिग्रेडेशन तातूंतल्यान पळय जावपा आसा ताजे खातीर आमचे कडेन योजना ना. गव्हर्मेंटान परत परत म्हणलां सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट, स्वयं पोषक विकास. म्हजे कोतान हे सगळे विशयाचेर टुरिझम आनी मायनिंग आनी इंडस्ट्री हे तिनूय सेक्टर जे पळय इम्पॉर्टंट आहात ताजेर विचार करतना परत तोच प्रश्न येतलो, स्वयं पोषक विकास. म्हणजे हांव म्हणटा अशें फक्त इंडस्ट्री न्ही, दुसरे अर्दान एनजीओ हे दोगूय जाणांचो सुमेळ घालून म्हाका दिसता फुडें वचचें पडटलें. Srinivas Babu, by and large indirect taxation is considered regressive for industry because it burdens poor and rich as well as it fuels inflation. So the trend, even the global trend and central government, if you look at, the trend is towards reducing the indirect taxation and going for direct taxation. Proposals after proposals, budget after budgets, we see government relies on indirect taxes. Every year it raises indirect taxes, it further fuels inflation because Goa is a service industry, it's trading, and you are in a vicious cycle. How do you react as a service industry to this indirect taxation? See, what is happening as of now is, as you rightly said, every year to raise more funds for all these schemes or the social welfare schemes, their indirect tax increasing is the only best and easy source for them to do that. In the bargain, what we have become is Goa as a tourist destination, we have become non-competitive, or we are not able to compete with other states in the country as well as other countries around India, that like in Southeast this Asia. Basically because of inflation and high cost. Yeah, this is working counterproductive in the sense more they to increase the revenue, the more the tax rates they are increasing, we are become more competitive. I mean less competitive, and as we are becoming less competitive, to increase our profit, we are increasing our tariffs. So in overall what we are happening is it's a vicious cycle we have got into ourselves into, and I'm hopeful that after GST rollout, I think things will mainly streamline. But the compensation rate that has been fixed for GST is 14%. Yeah. And right now Goa is almost in the 6 to 7% bracket. That's why maybe CM says we will profit. But CST rates, if we look at, maybe 5%, 12%, 16% slab or the 28%. In which slab, which services will go, we don't know. That may fuel inflation also further, because it's a service tax. That's exactly the point I made initially, that to prepare this budget or to present this budget, there is a lot of elements which are uncertain for him. We have to, before making any comment, sitting on the fence, we have to put ourselves in his shoes and try to, even to make a budget, time is the one constraint. More than that, uncertainty, next 3 months, what is going to happen, neither he is in a position to judge nor anyone else. Because even though the earlier target for GST was 31st March, now which is extended up to 31st July. But I am not sure even that also will happen, because the committee, their core committee is still not meeting properly. There is a not consensus, especially from the West Bengal. There is a lot of resistance. Every state has got its own private interest, which is not in the country's interest. So there is a lot of jugglery the Central Finance Ministry is presently doing. And in such a scenario, and again, the demonetization is affected Goa very badly, as you rightly pointed out. No, it's seen there also. It's -5, -2, but that is not in the control of the state or the people who are handling the state. This is an external factor. We have to consider the external factors. External forces are very strong. तुवें चादर पळोवन पांय उबारप. ह्या वेळा सोशल सेक्टरचेर परत गव्हर्नमेंट इज गोइंग टू वी आर कमिंग टू दैट 978 ताजे ऑडिट केला आमी सोशल स्कीमीचे एक्सपेंडिचर. सो व्हाट यू आर सेइंग इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट cannot be made at this stage. Absolutely. That GST enforcement will benefit by and large Goa. Absolutely not at all. We have to wait and watch. Now I am coming to Datta Babu. If you look at the GST, आणि तोच मुद्दो काढला आता